मालीम जेटीवेली अतिक्रमणां आनी बेकायदेशीर बांदकामां क्लियर करपाचे नुस्तेमारी मंत्रालयान थारायला. मंत्र्यान खर स्टँड घेतल्या उपरांत नुस्तेमारी खात्यान कारवायाच्यो नोटीसी धाडल्यात. हालींच नुस्तेमारी खात्यान केल्ल्या मालीम जेटीच्या इन्स्पेक्शना उपरांत ह्यो नोटीसी गेल्यात. डायरेक्टराक आदेश दिल्लो आसा की ते क्रॅकडावन कर म्हणून आनी सगळ्या जे पळय थंय इल्लिगल आशिल्ले त्या सगळ्यांक ऑलरेडी नोटिसो पाविल्ल्यो आसा आनी नोटिसो पावल्या कारणान तांणी आतां येता त्या 8-15 दिसां भितर ते सगळे आमी ताबो घेतले आनी सगळे क्रॅकडावन करतले. थंय एक सोसायटी आहा, त्या सोसायटी मार्फत हे सगळे गैरप्रकार चलताले. हांवें पयर CMा कडेन डिस्कस करून CMान आदेश दिल्या की ते बंद करा म्हणून. त्या प्रमाणे ते डायरेक्टर आमचे आसा ताणें ऑलरेडी तांकां नोटिसो धाडून बेगीन आमी ते ताबो घेतले ताचेर. आनी ज्या लोकांचेर अन्याय जाला त्या लोकांक आमी जे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसा तांकां न्याय मेळोवन दितले. तांकां हे लोक थंयसर धंदो करपाक अलाव करिनाशिल्ले. त्या लोकांक आमी तांचो जो नैसर्गीक न्याय आसा तो तांकां मेळूं जाय ह्या अर्थान आमी ते सगळें क्रॅकडावन केल्लें आसा आनी ह्या लोकांक न्याय मेळटलो हें हांव सांगूंक सोदतां. फर्मान मंत्र्याचे, पूण खरी मालीम जेटीवेली ही बेकायदेशीर शॉपां काडपाक एक्शन घेवपाची फिशरीज खात्यान. जेटीवेले बेकायदेशीर एन्क्रोचमेंट काडटले म्हणून मंत्र्यान विशय काडून आतां 3 म्हयने जाले. 1 तारखेच्यान बॅन पिरियड सुरू जालो. ते सादारण आमी म्हाका दिसता 15 तारखेच्या दरम्यान काडिल्लो तो. त्या वेळार ते येवन विनवणी करूंक लागले की आमकां पेमेंट करूं जाय, हें करूं जाय, तें करूं जाय, जे लोक थोडे आशिल्ले थंय ते. म्हणटकूच माणुसकीच्या दृश्टीन आमी ते 15 दीस दिले आनी आतां बॅन पिरियड आहा न्हय, ह्या बॅन पिरियडा मदीं ते आमी काडले म्हणजे आनी 8-10 दिसांनी आमी नोटिसो पावल्यो तांकां. आतां नोटिसो पावल्या कारणान ताणें काडूंक जाय ते जर काडिना बऱ्यापणान नाल्यार आमी ताबो घेतले ताजो. जवळ जवळ घेतलेल्यान जमा आसा तो ताबो. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी.